शांताराम बाळ्ळेकर संस्थाना जी 5 दीस चालू जाता ही जात्रा 20 तारखेर चालू जाल्ली 20 ते 24 तारीख पर्यंत ही जात्रा आसा। हो एक प्रसिद्ध उत्सव जो वार्षिक जाता तातूंत भितर जे भुरगे आमचे देवाक घालता म्हणटा ते घडयेच्यो म्हणजे त्यांच्या पोटान सुई तोपून धालो करतात आणि हो 5 दिसांचो हो उत्सव असता आणि त्याच्या नंतर खऱ्या अर्थान तो ह्या देवस्थानाच्या किंवा आपल्या ह्या कम्युनिटीन भितर पडटा। खरी म्हणल्यार ही जात्रा 5 दिसांची आणि ही सुरू जाता पयली दिवजाच्या उपवासान आणि दिवजाचो उपवास हो आसता अंदू वर्सा 20 तारखेर आयिल्लो। मागीर 21 तारखेर दिवज जातात तशी 22 तारखेर मागीर गड्याचो उपवास आणि आज हे गडे संकेत आणि हे गडे जाता आसतना आमच्या देवस्थानात रथ आसा सो तिनी राती 3 रथ जाता तातूंत पयली रातीक जाता तो विजय रथ असता दुसरी राती असता तो तुगेलो सिंह रथ असता आणि मागीर तिसरी राती व्हडलो रथ म्हणजे तो राती जाता आणि वैशिश्ट म्हणल्यार हे लाट म्हणजे हे लाटा वयलो गडो। बाळ्ळी जो गांव आसा त्या गांवांत जवळ जवळ 1000 वर्सां परस चड इतिहास लाभलेलो आसा आणि कदंब काळांतल्या पुराव्यानुसार ह्या गांवचो आमकां इतिहास कळटा। खरें म्हळ्यार झाडां भितर जी दैवी शक्ती आसा ह्या दैवी शक्तीचो चमत्कार जो आसा मनशाक पयलीं सावन आकर्शण करीत आसा आणि बाळ्ळी गांवांतलो हो जो उत्सव आसा हो हांगासल्या सगळो जो समाज आसा तो एकच संघ रावन हो उत्सव मनयतात आणि वेगवेगळ्या गांवचे जे ह्या देवस्थानाशी संबंधित महाजन वांगडी आसात ते सगळे तितून सहभागी जातात। आज दिसते पळय चयल्यार सगळे धर्माचे लोक हिंगा येताय आणि हिंगा एक शिड्यांचो उत्सव जो आहा हेतून वाट घेताय। सो एक खरें बरी वस्त जेन्ना आमगे गोंयांक म्हाका तो एकवट आणि कम्युनल हार्मोनी आमी सांबाळपाक गरज आहा आनीक देवीन सगळ्यांना राखचे सांबाळचे आमचे सगळ्यांचे आशिर्वाद घालचो।